बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. बोरव्याशाचेर आदारलेली खुर्साची वाट. बोरवांचो आमकां फटयना. प्रितीच्या भयणीनो भावानो, बोरवांचो आमकां फटयना हो विशय मनांत धरून पवित्र पुस्तक बोरवांशाच्या विशीं आमकां कितें सांगता तें आमी हे खुर्साचे वाटेन नियाळटल्या. सादारण उत्सवीक वर्सान आमी पावल फुडें मारतना आमी बोरवांशाची यात्रेकारां म्हूण सदांच उगडास धरूंक आनी बोरवांशाच्या देण्या वरवीं जिविताचे खुशयेचे परिस्थितींत आमी फुडें वचूंक रावंक आनी देवान दवरलेलो सर्गीचो राज्याचो मुकूट जोडूंक सदांच तयार आसूंक आमकां कृपा हे खुर्साचे वाटेंत मागुया. भक्तीन वांटो घेवया. पयलें स्थान. पोरणी पाठ आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनांत आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची, नश्ट हाडपाची न्हय. ही येवजण तुमकां बोरवांशान बोल्लोलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. जेरेमियास 29:11. नियाळ. जेजून आपणाचेर मरणाचें फर्मोण स्विकारून मनशा कुलाचे बरें चिंतलें. मनशा कुलाचे कोश्ट उणें करूंक जेजू कश्टवलो. मनशाची सोडवण करूंक, तांकां शांतीन भरून आनी बापाच्या घरांत सगल्यांक एकठांवंक जेजू कोश्ट स्विकारले. आमच्या मदल्या कोणाचोच इबाड जाल्लो आमच्या बापाक नाका. देखून आमचो बाप आमकां बरो फुडार फावो करूंक आमची परवानगी मागता. जेन्ना आमी देवाच्या वावरांत सहभागी जाता तेन्ना देवान दिल्ल्या बोरवांशाच्या उद्देशी बरो फुडार आमी बांदूंक हाडटल्या. मनीस फुडारा पासत कितलेंय करूं, कितलेंय एकठांय करूं, कितलेंय तयारी करूं, पूण आमचो फुडार फकत देवाच्या हातांत आसा. जेजू आमच्या मोगाळा, तुजेरूच आमचो बोरवांसो धरून आमचो फुडार घडून हाडूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरणी पाठ आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. तुमकां बोरवांचो आसा म्हणून खुशाल रावात. कश्टां दोगदांनी थीर रावात. थांबनासतना मागणें करात. गरजेक सांपडलेल्या तुमच्या भाव भयणींक मजत करात. वाटसुऱ्यांचो परामोस करात. रोमकारांक 12:12-13. मनशा कुलाची गरज ओळखून घेवन मनशांक मजत करूंक आनी मनशा कुल सांबाळून दवरूंक जेजून कुर्साचो भार आपणाचेर घेतलो आनी मनशा कुलाचो बोरवांचो वाडयलो. आमच्या कोश्टांक आमी एकली नात. कोश्टां वेळार एकामेकाक आमी सांगाता दिता तेन्ना जेजूचो सांगात आमी दुसऱ्या सोवे दाखयता. गरजेक सांपडलेल्या सोवे आमी
आदाराक धांवता तेन्ना जेजूचो हात तांचे चोरशी आमी पावयता. एकामेकाचो सांबाळ आमी करता तेन्ना मनशाल नात्यान मनीसपण आमी राखता. असल्या बरवाशान आमी जियेतल्या आनी वागयतल्या तेन्ना मनशाकूल आमी सांबाळून दवरतल्या. असले आमचे जिवीत जावं मागणें जावन आसा आमकां धीर आनी आदार. जेजू आमच्या काकूळसारा एकामेकाच्या कोश्टां दुखांत आडकोळींनी आनी आमचो सांगात दिवंक आनी एकामेकाचो भार वळू करूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुमया. काकूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धरणीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सावरी सोडिलो म्हूण सगलो संवसार. बोरवाशान आमकां तारण मेळ्ळां. रावतां तें दिश्टी पडलोलें जाल्यार तातूंत बोरवासो ना. तो दिश्टी पडटा ताचो कोण आनीक बोरवासो दवरता. पूण दिश्टी पडना ताचो आमी बोरवासो दवरता तेन्ना सोंसणीकायेन आमी ताची वाट पळोवन रावता. रोमकारांक 8:24-25. सोर्गी राजान आमकां भितर काडून जेजून कुर्साक वेंग मारली आनी कालवारी वाट चलतना जेजू कुर्साच्या बारान पडलो तेन्ना सोंसणीकायेन उठून जेजून फुडली वाट धरली. सोर्गी राज आमी पळोवंक ना पूण भावार्थ आनी बोरवासो ह्या राजा विशीं आमकां जिवाळ दवरता आनी जिविताचे यात्रेंतल्यान दर एक पावल सोंसणीकायेन मारून हें राज जोडूंक आमकां आपयता. सोर्गी राजाची वाट शेजाऱ्याच्या आंगणांतल्यान देखून शेजाऱ्या सोवे बरे नातेन आनी आमी सांबाळची गरज आसा. सोर्गीचें राज जोडूंक आमचेर जोण एकल्याचेर धरलेलें आसा. देखून काल्तिकायेचें पातकां मेकळी जिवीत बऱ्यो करण्यो आनी देवा सोवे आसलोलो संबोध आमकां सोर्गी राजांत भितर काडटलो म्हूण आमी उगडास दवरूंक जाय. जेजू आमच्या दोळ्याला सोंसणीकायेन जिवन आमच्या बऱ्या जिविता उद्देशीं सोर्गी राज्यांत भितर सरोंक बोरवाशान आमची पावलां मारूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुमया. काकलूत आमची कोर. चौथें स्थान. जेजू आपल्या वैक भेटता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुमया जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सावरी सोडयलो म्हूण सगलो संवसार. म्हज्या पुता, पातकांची खुणायताय खरी नाका पूण सर्वेस्पराचे भिरांतीन सदांच स्थिर राव. कित्याक खरेंच तुका बरो फुडार आसतलो आनी तुजो बोरवासो बिगडचो ना. म्हणणेच्या पुस्तकांतलें 23:17-18. कालवारी वाट चलतना जेजू आपले आवयक भेटलो आनी आवयचो धीर आदार हे भेटे वरवीं घेवन फुडें वचत रावलो. देव पातकांचो कांठालो दवरता पूण पातक्यांचो मोग करता. आमकां क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक पातोक पयसावंक बरें जिवीत जिवंक आपोवणें आसा. देवा सोवे देवाक मान
तोली भिरांत आमी दवरूंक जाय. आमी जें कितें करता तें घडये दुसरो पळोवचो ना, पूण देव पळयता. देखून देवाक मान दितले भिरांतीन वायट तें आमी पयसावंक आनी बरें तें करून बोरवाचो आमकां हुस्कायता. आमकां बरो फुडार मेळोवंक आनी आमच्याच हातांत आसा आनी त्या पासत आमी उगडास दवरूंक जाय. देवान आमकां रोसतना आमची परवानगी घेवंक ना, पूण देव आमकां सोडयतलो जाल्यार देव आमची परवानगी घेतलो. जेजू आमच्या अपुरबायेच्या पातोक सोडून दिवन बरेपण आपणावंक आनी बरो फुडार तुज्याच आदारान घडून हाडूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सुम्या. काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेनचो सिमाव खुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. जिवून देव आख्ख्या मनशाकुळाचो आनी विशेशपणांनी सगळ्या भावार्थ्यांचो सोडवणणार ताचेर दवरलेलो आसा आमचो बोरवासो. आनी ह्याच पासत आमी कश्ट कोत्ता आनी झुजत आसता. 1 तिमोथी 4:10. सिरेनेचो सिमाव जेजूच्या कश्टांक वांटूंक येता आनी देवाचेरूच पातयेवन जेजू सांगाता कालवाराची वाट चलता. खरो संतोश, खरी शांती, खरें समाधान, खरी खुशालकाय फकत जेजू सवें आमकां मेळटा. संवसार आमकां फटयता, पूण जो कोण कश्टांची वाट दाखूंक आत्मीक झुजांत देवाचेर पातयेवन झुजता तो जैतिवंत जाता. ह्या संवसारांत सगळ्या देवाची पदवेकाल आनी ताच्या हाताकाल चलता. आयज मनीस देवाची पदवी विसरून गाड्यांगेर ब्लॅक मॅजीक आनी हेर सोबार तराच्या वायटाचेर पातयेवन आपलें जिवीत फुडें व्हरूंक कश्ट वाटावंक आनी हिना भितर वयर सरूंक वावुरता. दुडवांच्या बोलाचेर आनी गिरेस्तकायेचेर पातयेवन मनशान देवाक कुशीन दवरलो आनी मनीस आपूण आपल्या जिविताचो दोनी म्हूण समजून फुडें वचत आसा. जेजू आमच्या समाधाना संवसारी बोळ सोडून दिवन तुज्याच बोळाचेर पातयेवन आमी फुडें वचूंक आनी तारण जोडूंक तयार आसूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामोळ पुसता. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुज्या पवित्र क्रुसा वरवीं सगळो संवसार. सोंसणिकाये वरवीं आमची तपासणी जावन देवाक आमी मानोवंक पावता आनी तपासणेन देवाक मानवतल्या म्हणटोच आमच्या काळजांनी बोरवासो उपजवता. हो बोरवासो आमकां फटयना, कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. रोमकारांक 5:4-5. बियेन आसतना वेरोनिका जेजू सवें दोयेची कोरणी आदारता आनी हे कोरणे उदेशी देवा मुखार मांडवलोली जाता. आयज मनीस संकश्टां आडकोलींनी दुखां प्रस्नां आनी अवघडे वेळार देवाशी धांवता आनी खिणा भितर देवान आपले मागणें आयकुचें म्हूण आशेता. जेन्ना देव आमच्या मागण्यांक खिणा भितर कान दिना तेन्ना जायतीं जाणां देवाचेर शीन करून निराशीपणान बुडून रावतात.
मनशाचो वेळ वेगळो जाल्यार देवाचो वेळ वेगळो. देव आमच्या मागण्यांक केन्नाच ना म्हणना. फावो त्या वेळार आनी गरजा त्या वेळार आमकां पावता. आमी मागता तें आमकां देवाची नदरेन गरजेचें न्हय जाल्यार देव आमकां गरजे तें आपले कुशी पोरमोणे दिता. ह्या संदर्भांत देव आमची सोंसणीकाय तपासता आनी हे तपासणेन जो देवा मुखार मानवलो जाता तो सोडवून जोडूंक पावता. जेजू सोरपोदेदारा सोंसणीकायेन आमी तुजेरूच विस्वास ठेवून फुडें वचूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूळत आमची कोर सोमया. काकूळत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे फावट दोरनीर पडटा. पोरनी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र पुस्ता वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. आमी उचारता तो बोरवांचो थीरपणी सांबाळुया, कित्याक देव आपले बासावणेक विस्वाशी म्हूण आमकां खात्री आसा. हेब्रेवांक 10:23. कालवाराची वाट चलतना जेजू आपल्या दोळ्या मुखार बोरवांचो दवरून आपल्या बापाक विश्वासी रावंक फुडें वचत रावता. बोरवांचो आमकां फटयना पूण आमचो बावार्थ जागयता, कित्याक देव आपले बासावणेचे सदांच विस्वाशी. देवा सोवें ओगूण नात, देवा सोवें अशोकताय ना. देव जें कितें बासायता तें जरूर शार्ती पावयता. आमचो सगल्यांचो देव एक सारको मोग करता आनी आमकां बरें तें दिता. देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी चलता तेन्ना देवाचें बरेंपण आमी अणभवूंक पावतल्या. देवाक जाय तें आमी करतल्या तेन्ना देव आमचे सोवें केलोली बासावणी जिवितांत शार्ती पावयतलो. देव आमचे सोवें विश्वासी देखून जें कितें आमी देवाक, पवित्र सभेक, देवाच्या वावराक आनी मनशा कुलाक बासयता तें आमी वेव्हारांत घालूंक गरज. जेजू आमच्या मोगाच्या आखट्या पोरवाशान आमी फुडें वचून तुजे शिकोवणेक विस्वाशी रावंक आनी बरें तें करूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकूळत आमची कोर सोमया. काकूळत आमची कोर. आठवें स्थान. जेरुजल्याच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र पुस्ता वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. तूं म्हज्या आत्म्या देवाच्या गोपांत शांत राव. तो एकलोच म्हजो बोरवांचो, एकलोच तो म्हजें खोडप, म्हजो तारोक, तो म्हजो किल्लो. हांव कदींच चालचो ना. स्तोत्र 62:5-6. कुरीस घेवन कालवाराची वाट चलतना जेजू जेरुजाल्याच्या ओस्तऱ्यांचे रोडणे आयकता आनी ह्या वेळार आपूण कश्टावतना लेगीत तांकां बुजवण दिता. आयज मनीस जिवान सांडला आनी वेता थंयसर शांती अणभवूंक सोदता. ज्या स्वाताचेर मिलाग्र्यो घडटात थंयसर धांवता. खंयसरूय देव दिसता म्हूण सांगल्यार वेगी वेता. आयज मनशाचे मनाक शांती ना. दुखान बुडोवन मनीस कश्टावता. मनशाच्या जिवितांत आयज सुसेग उणो जाला आनी खंयसरी धांवूंक सूख संतोश, शांती, समाधान सोदून घेवन मनीस आशेता. खरी शांती
फकत जेजू सोवे मेळटा म्हूण विसरता. देखून मागण्यांत देवा सोवे जो कोण वेल सारता, ओगेपणान देवा लागीं उलयता आनी देवाचेर बाबार दवरून जिवीत फुडें व्हरता, तो खरी शांती, समाधान आनी सूख जोडूंक पावता. जेजू आमच्या शांतीच्या कुंवरा, तुजे सोवे मेळटली खरी शांती जोडूंक आमी वावरूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. कागलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावट दोरनीर पडटा. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. तुझ्या पवित्र उत्सवा वरवीं सोडयलो म्हणून सगळो संवसार. क्रिस्त विस्वासी पूत कसो ताच्या घराण्यांत अधिकार चलयता, आमीच तें घराणें एकूच मात विसरचें न्हय. आमकां अभिमान हाडटा तो बरवासो काळजीदारपणान आमी सांबाळूंक जाय. हेब्रेव 3:6. आपल्या बापाच्या उतराक विश्वासी रावन जेजू कोश्टा आडकोली मोदें पासून कालवाराची वाट फुडें चलत रावलो. आमी सगळीं देवाच्या कुटुंबाची वांगडी. देव आमचो सांबाळ करता आनी आमकां एकठांवन दवरता. देवाच्या कुटुंबाची वांगडी कशी आमी जबाबदारेन आनी विस्वासीपणान जिवंक फावो. एकलो वायटांत पडटा तेन्ना आख्ख्या कुटुंबाचें नांव पिड्यार जाता. एकलो देवाच्या कुटुंबांतावन पयस वेता तेन्ना सोयतान कुशाल जाता. आमी सगळ्यांनी एकामेकाक समजून घेवन, एकामेकाक मानान लेखून, एकामेकाची अशोकतायेन बोल जावंक, सगल्यांक देवाच्या कुटुंबान सांबाळून दवरूंक वावरूंक गरजेचें. जेजू आमच्या कृपेचे जोरी, तुज्या कुटुंबाची विस्वासी भुरगीं कशीं जिवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगडो कोरतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुझ्या पवित्र उत्सवा वरवीं सोडयलो म्हणून सगळो संवसार. आदीं तुमकां क्रिस्ताची ओळख नासली. इस्रायल पोरजेचें व्हडतेपण तुमकां लागो नासलें. देवान आपले पोरजेक बासावण्यो करून तिचे कडेन करार केल्ले तातूंत तुमकां वांटो नासलो. बोरवासो आनी देवूय नासतना ह्या संवसारांत तुमी जियेताल्यात. ह्या सगळ्यांचो उगडास धरात. आदीं तुमी पयस आसल्यात, पूण आतां जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान क्रिस्ताच्या रोगता वरवीं देवान तुमकां लागीं हाडल्यान. एफेसकारांक 2:12-13. आख्ख्या मनशाकुलाक एकठांवन दवरूंक आनी सगल्यांक सोडवून फावो करूंक जेजून आपणाकूच खाली करता आनी निमाणें आंगोस्त्र लेगीत भेटयता. आयज मनीस जाणार आसुनूय नेणार कसो जियेता. आपल्या दोळ्यांनी पळोवन लेगीत पळोवंक नासलोले परी वागता. कानान आयकून लेगीत कांयच नको जाल्ल्या परी जियेता. आयज आमच्या कुटुंबाचे पवित्र सभेचे समाजाचे आमकां पडलें ना. म्हाका कित्याक पडला ही वागणूक जायतीं जाणांक आपणायतात. बोरवासो आमकां जेजूच्या एकवटान दवरता आनी सगल्या सुवातेर आमचें ध्यान मन दवरून बरेपण शिपडावंक आमकां आपयता. जेजू काकलूत सरा, तुजे काकलुतीन आमकां बोर आनी तूं आपयताय त्या कार्याक आमी वेंग मारूंक आनी तुजोच वावर फुडें व्हरूंक आमकां तुजो आदार दी.
काकलूत आमची कोर सोम्या काकलूत आमची कोर इकरावें स्थान जेजूक खुर्सार खेळायतात. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडून म्हूण सगळो संवसार. तुज्या गोपांत म्हजो आसरो, तूंच म्हजो राखणो. तुज्या उतराचेर आसा म्हजो बोरवासो. स्तोत्र 119 114. आपल्या बापाच्या उतराचेर पातयेवन जेजून आपणाकूच खुर्सार खिलावन दिलो आनी व्हडवोल्याच्या मरणा उदेशी आमचे कोश्ट जेजून उणें केले. ह्या संवसारांत देवाच्या उतराचेर सोगलें घडोवन येता. देवाचें उतर बलिश्ट आनी शक्तिवंत. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपी मनीस आपलें जिवीत सासणांक सांबाळटा. आयज मनशाच्या जिवितांत देवाच्या उतराक वेळ ना. देवाच्या उतराची शिबिरां जातात तातूंत वांटो घेवंक आमी सोदिना. देवा उतराचे गिरेस्तकायेन वाडूंक आमचें पावल फुडें मारिना. देवाचें उतर पेकोवणी दिता पूण ह्या उतराची पदवी आमी दुबावता. मनशाच्या उतराक चड म्हत्व दिता. देवाचें उतर आमी जायते फावटी नाकारता. जेजू सोरपोदेदारा, तुज्या उतरा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत जिवंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान जेजू खुर्सार मोत्ता. पोरणी पाट नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुसा वरवीं सोडून म्हूण सगळो संवसार. थोडो वेळ आमी हेच पुरी ओगेपणांत रावया. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्मो आमचे सवें कोत्ता त्या वावरा उदेशी देव आमकां आपणाक मानवलेली करतलो म्हूण बोरवासो धरून रावात. गालेस्करांक 5:5. खुर्साचेर आपल्याच जिविताचें बलिदान करून आपलें रगत व्हारून जेजून आमकां आपल्या बापाची आपणायलोली भुरगीं केली. आमी बऱ्या देवाची बरी भुरगीं आनी देखून दर दिसा देवा मुखार आमी मानवलेली जावंक गरज. सगळ्या वेळार आमी जें कितें चिंतता, जें कितें उलयता आनी जे तरेन आमी वागता तें देवाक मानवतले काय म्हूण आमी आमकांच प्रश्न करूंक जाय. ह्या संवसारांत जियेतना आमच्या दोळ्यान वेता तें न्हय पूण देवाच्या दोळ्यान वेता तें करूंक जाय. आमकां आवडटा तें न्हय पूण देवाक मानवता तेंच घडोवंक हाडूंक जाय. आमचें जिवीत देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी मांडून हाडटल्या तेन्ना देवा मुखार आमी मान जातल्या. जेजू आमच्या मोगाच्या इश्टा, तुका जाय तेंच करूंक आनी तुजी अपुरबायची कशी जिवंक आमकां तुजो आदार दी. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान जेजूक खुर्सावयलो देंवयतात
आनी ताच्या आवयच्या गोपान घालतात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. जशें नांगोर दोरिनांत ओडें सुरक्षीत दवरता तशें हो बोरमासो आमचें जिवीत सुरक्षीत सांबाळटा. जेजू मेल्किदाच्या जिनसांचो सासणाक स्थापलेलो आमचो परम याज्ञीक सुर्गीच्या देव मंदिराच्या पोड्ड्यांतल्यान वचून गाभाऱ्यांत आमचे पासत रिगलोलो आसा. थंय आमी पावसोर हो आमचो बोरमासो आमच्या जिविताक सुरक्षा दिता. हेब्रेवांक 6:20. आपल्या पुताची कूड गोपान दवरून बोरवाशाच्या बोलान मारी लागीं गोडटाले. आपलो पूत मनशाकुला पासत मेला आनी तो नव्यान जिवन जातलो म्हूण तिणें सोत मानलें. आमचें जिवीत देवाच्या हातान सुरक्षीत आसा म्हूण आमी सोत मानून जिवंक फावो. क्रिस्ती बोरवाचो आमकां फुडल्या जिविताची दिशा दिवंक देवाचेर बावार दवरून आमची क्रिस्ती जिविताची यात्रा फुडें व्हरूंक आमकां बोल दिता. जेजून रिगून आमी रावलीं जाल्यार सुबां फळां आमी दिवंक पावतल्यो. देवाच्या संबंदान जियेतलो मनीस सदांच देवाच्या आश्रयकाल जियेता. जेजू आमच्या तारुका तुज्यांत रिगून रावन बरीं फळां उत्पन्न करूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकी पितात. पोरणी पाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक सदांच वाखाणुया. तो आमचो चड मोग कोत्ता देखून जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत करून ताणें आमकां नवो जल्म दिला. अशें आमकां आतां कदींच सोरोना तसलो बोरवासो आसा. म्हणजे देवान आपल्या भुरग्यांक बासावन दवरलेलें जिविताचें दायज घेवंक आमी रावता. 1 पेद्रू 1:3-4. आपल्या बापाचें कार्य जेजून शार्ती पावयलें आनी सोर्गी राजाची दारां मनशा कुलांक उक्ती केली. देव आमच्या रिणांत रावना न्हय म्हूण आमी जें बरें करता ताका देव आपले दोळे दापिना. बऱ्या करण्याचो इनाम देव आमकां दिताच. आमी ह्या संवसारांत जें कितें बरें करता तें केन्नाच निर्फळ वेचेना. ह्या संवसारांत ना तर सोर्गी राजान ताचो फळ आमकां मेळटलोच. ह्याच बोरवाशान फुडें वचूंक आमकां एक आव्हान. जेजू आमच्या राजा आमच्या बऱ्या जिविता उद्देशी सुर्गी राज जोडूंक आमी पुर्ती आसूंक आमकां तुजे कृपेन बोर. काकलूत आमची कोर सोम्या. काकलूत आमची कोर. मोगाळा जेजू तुज्या सांगाता तुज्या कश्टांचेर नियाळ करून बोरवाशाच्या उतरांनी आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक ही खुर्साची वाट आमी चल्ल्या. दर दिसा बोरवाशान आमी आमचें पावल फुडें मारूंक भावार्थान थीर रावूंक आनी आमच्या प्रमाणीक जिविता उद्देशी
कुरपेचें जिवीत जिवंक आमकां तुजो आदार दी. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून आमी ही खुर्साची वाट केलेली आसा. तर आतां आमी बापा कडेन सायबीण मांय कडेन मागया आमकां सगळें ताणें येवजिलां ते प्रमाणे बरेंपण फावो जावं. आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय सारका दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तालेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोच ठाय आसा अस्त्या मदन तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू बायेंची वेळी देवाचे मायेन पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्प पासत आमी एक आमचे बापा एक नोमान मरिये म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलिले सर्वेस्पोच ठाय आसा अस्त्र्या मदें सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू भगवंती मरिये देवाची माय बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. Saiba,